हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र. अध्याय 1. आदि मगा परत्यान आनी सबार्थरांनी प्रवाद्यां मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मार्फत ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता. मनशा कुळाचें पातक धुवन काडतच तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेष्ठ नांवूय ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव तुका बाप जातलों आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारीं धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सोमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवदूतां विशान तो म्हणटा, आपल्या दुतांक तो वाऱ्या बरी करता, आपल्या सेवकांक उज्याच्या आकट्या सारके करता. पूण पुता विशांत उलोवन तो म्हणटा, तुझे राज्य देवा ससनाच्या ससनाक बाळता. नीतच तुवें तुजे राजवटकेचें राज धोरण करून घेतल्याय. नीतीचो तुवें मोग करून अनितीचो तुवें द्वेष केलोय. देखूनच देवान तुज्या देवान तुका विंचून काडन मागला आनी तुज्या संगत्यां प्रास तुका उंच उबारला. गौरवाच्या संतोषान तुका भरला. परत्यान तो म्हणटा, सर्वेस्परा सर्व काळापूर्वी पृथ्वेची बुन्याद तुवेंच घाल्ली आनी आकाश तुज्याच हाताची कृती. ते सगळे नाश जातले पूण तूं ससनाक आसतलोय. परण्या वस्तुरा बरी तें सगळें पिंजोन वेतलें. एक वोल कोवळलेले बरी तूं तें कोवळतलोय. वस्तूर बदलिल्ले बरी तूं तें बदलितलोय. पूण तूं तसोच आसतलोय. तुजीं वर्सां केदींच सरची नांत. खंयच्या दुताक देवान हे परी म्हणलें आसा, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्हय, बाच्या जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हय. अध्याय 2. ह्या पसत आमी आयकल्ल्या संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दिजय. नांतर आमचे वाटे थावन आमी पयस सरसो संभव आसा. देवदूतां वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाल्लें उतर तांचे मदें सदांच थीर रावलें. ताका विरोध वचून केल्ल्या सर्व अपराधांक व अविधेय करण्यांक जर फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी, तर येद्या वर्त्या तारणाची परवा आमी करिना जाल्यार आमी कशी शिक्षा चुकोवन घेवयेत. सोम्यानच तें आमकां पयलें परगट केल्लें आनी ताका आयकल्ल्यांनी उपरांत ताची आमकां खात्री दिल्ली. खुणां, अद्भुतां आनी सबार्थरांच्या महत्कार्यां मार्फत तशेंच आपले कुशेप्रमाणे वांटिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या मार्फत देवान तांची साक्ष खरी म्हूण दाखयलें. आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण? मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण? थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय. उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय. आतां सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडिल्लें कितेंच ना म्हण जालें. तरी पूण सर्व वस्तू ताच्या अधिकाराखाल आसलेल्यो आमी आतां पळयना. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार खुशेप्रमाणे ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मरण सोसिजय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता.
सर्व वस्तूंचो आरंभ आणि अंत जावन असलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कष्टा मुखांत्र पहिले संपूर्ण करी जाय असले, कित्याक पवित्र करतल्याचो आणि पवित्र जाल्ल्यांचो सक्तांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. तो सांगता, तुझे नाव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो आणि सगळे सभे संगता मेळून तुजी स्तुती गातलो. आणि तो परत्यान म्हणटा, ताचेर हांव पुरतो विश्वास ठेवतलो. आणि परत्यान, पळय, हांव आनी देवान म्हाका दिल्लीं भुरगीं. आणि आता भुरगीं रक्तमासाच्या सैंभाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैंभाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आधार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो आब्राहामाचे संततेच्याक आधार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सक्तांत ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे भोगसणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेष्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. अध्याय 3. ह्या पसत भक्तिवंत भावानो, देवाच्या आपोवण्याचे भागीदार जाल्ल्यानो आमकां लाभलेल्या भावार्था उदेशी मानून घेतिल्ल्या आमच्या धर्मदूता आनी श्रेष्ठ याजका जेजू क्रिस्ता थंय तुमचें गमन वरा. मोइजे देवाच्या घराण्याक सदांच विश्वासी रावलो तसो तोय आपणाक नेमलेल्या देवा थंय विश्वासी रावलो. पूण घर बांदतेल्याक घरा प्रास चड मान फावो जाता. तशेंच जेजूक मोइजे प्रास चड मान फावो. हर एक घराक ताचोच म्हणलो एक बांदपी आसा आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव. मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी चाकरा बरी काम करतालो. देवान फुडें सांगूंक आशिल्ल्या संदेशाक साक्ष दितलो. पूण क्रिस्त पुता बरी देवाच्या घरचो विश्वासी अधिकारी. आनी जर आमकां गौरव हाडतात असली पात्यणी आनी भरवसो आमी थीर सांबाळतांव तर आमीच ताचें घर जातांव. देखूनच पवित्र आत्मो म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपराटल्या त्या काळार केल्ले बरी, म्हणजे अरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाकात. तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली. देखूनच ते परजेचो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें, तांचें काळीज म्हजे थावन सदांच पयस आसा. म्हजो वाटो सोदूंक तांच्यान जालें ना. अशें म्हज्या रागान हांवें सोपूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींकच भितर सरची नात. देखून म्हज्या भावानो, सत्राय करा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरतात असलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेका उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासाक पडून आपलें काळीज तांणी धारून करीन अशें तुमी आडयतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळतल्या म्हणल्या शर्ता खाल आमी क्रिस्ता सवे सहभागी जाल्या. आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाकात. अशें म्हणटना देवाचो ताळो आयकल्या उपरांतय ताचेर उपरटली कोण? मोइजे खाल इजिप्त गांव सोडून भायर आयलेली ती सगळी न्हय? आनी 40 वर्सां पर्यंत देव कोणाचेर रागार जाल्लो? जांची अरण्यांत मोडी पडिल्ली त्या पाप आधारिल्ल्या लोकांचेर न्हय? हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींकच भितर सरची नात म्हणून सोपत घालून देवान कोणा विशान सांगलें? ताका अविधेय जाल्ल्या विशान न्हय?
अशें आसता तांच्या बेविश्वासानच तांकां विशेवाच्या गांवां भितर सरूंक आडायले म्हूण आमकां स्पश्ट जालें. अध्याय 4. देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्या ती भसावणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी ना फावो म्हणलें फैसल मेळत म्हणल्या भियान आमी छत्रेन रावया. तांणी आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण तांणी आयकल्लें तें उतर तांचे थंय निर्फळ जालें, कित्याक तें आयकल्ल्यांनी भावार्थान आपणा थंय तें जिरोवंक ना. पूण आमी सतमनलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतल्या, कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सपूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींकच भितर सरची नात. संवसार रसून जातच देवान आपलो वावर संपयलो, कित्याक 7व्या दिसा विशांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर्व आपल्या कामां थावन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यानय म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत तीं कोणूच भितर सरची नात. तशें जाल्यार कोणपणी ह्या विशेवाक पावत जाय. देवाची सुवार्ता पयले आयकल्ली ती आपल्या बेविश्वासा वरवीं भितर प्रवेशूंक शकली नात देखून देवान आज म्हणलो आनी एक दीस नमियारला. 6 वर्सां नंतर ह्याच दिसा विशांत दाविदा मुखांतर उलोवन वयर सांगिल्ल्या उतरां प्रमाणे तो म्हणटा, आज तुमी देवाचो तळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. जर जोशुवान तांकां हो विशेव दिल्लो तर आनी एक दिसा विशांत देव उपरांत उलयतो ना. हाचे वरवीं साबतसो विशेव देवाचे परजेक आनीकय तयार आसा. अशें देवाच्या विशेवांत भितर सरलेलो हर एकलो देवा बरीच आपल्या कामां थावन विशेव घेता. तर आमी त्या विशेवांत भितर सरूंक हर प्रयत्न करूया. आमचे भितरल्या कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचे नाका. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 धारींचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. तर आमी उचारतां तो भावार्थ थीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे शियासणाक लागीं सरया. अध्याय 5. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडतात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अचकत जाल्ले निमतीं नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पसत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय, बगर ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडे ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्खिसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतल्या लागीं बोब घालून
आणि दुखां गळोवन प्रार्थना आणि विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्याशिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कष्टांवरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळटल्या मेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्खिसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. हे विशयांत आमी सांगचें जाल्यार जायतें आसा, पूण तुमचे कान दाट जाल्यात देखून तुमकां ताचो विवर दिवंक म्हाका कश्ट मारतात. हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जाय असले, पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनेकल्याची आतां गरज पडल्या. निबर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुधाची गरज आसा. जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनिकी बाळशा बरी. न्यायनितीचो ताका अनुभव ना. निबर खाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजणी जोडलेल्यांक. अध्याय 6. ह्या पासत आतां क्रिस्ताविशांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णायेक लक्ष दिवया. आमी परत्यान बुन्यादे फातर घालचो नाका. बुन्याद म्हूण आसलेली भवर्ताची ही सतां तुमी जाणात. मोर्न हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जय आनी देवाचेर विश्वास दवरे जय. शुद्धीकरणाच्यो रिती, हेरां वयर हात दवरप, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाची जडती ह्या सर्व मूळ प्रस्तापां विशांत तुमकां येदोळस शिकोवन मेळ्ळ्या. देवाची खुशी जाल्यार संपूर्णयेंत आमी मुखार सरतल्या. भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मन बदलेशें करन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकय साध्य आसा गाय? एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूच चाकिल्ली आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवचो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी जोडुल्लो, पूण उपरांत ती भावार्थांत धंडळली. तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य, कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान खुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात. जी भूंय आपणाचेर परत्यान पडटा त्या पावसाचें उदक जिरवून रोयतेल्याक उपकाराक पडटा, तें बेळें उत्पन्न करता, ती देवाचो आशिर्वाद जोडता. पूण ती भूंय कांटे आनी सरंटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकच उपकाराना. ती बेगीनच देवाचो शिराप जोडतली, उज्यान भस्मन वेतली. म्हज्या मोगाच्यानो, हे परी आमी उलयतां जाल्यारी तुमचे विशांत आमकां भिरांत ना. तुमकां तारणाक व्हरून पायतले उत्तीम स्थितीर तुमी आसात म्हणली खात्री आमकां आसा. देव कांय अनितिवंत न्हय. तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा आखेर पर्यंत तुमचे भितरल्या हरएकल्या थंय थीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हूण आमचो अत्रे. तुमी केदींच आळशी जायनाये. बगर भावार्थान आनी सोसणिकायेन देवाच्या भासावण्यांचे वारिसदार जातल्यांची देख घेजय म्हूण आमची आशा. देवान अब्राहमाक भासावणी केली तेदना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणीय ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणित संतत करतलो. अब्राहम सोसणिकायेन धड रावलो देखून देवान भासायिल्लें जोडूंक पावलो. मनीस सपूत दिताना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सपूत दिता. अशें भासावणेक सपूता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली भासावणी सपूता खाल दिली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री भासावण्याचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मन आशिल्लें. तशें म्हणटच
देवान आता बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलो भरवसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो भरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर. होच भरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला. जावन सासणाक श्रेष्ठ याजक मेल्खिसेदेकाच्या वर्गाचो. अध्याय 7. हो मेल्खिसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगताच परमोन्नत देवाचो याजक. दुस्मान रायांक पाडाव करून पाटी येतल्या आब्राहामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशीर्वाद घालो. ताकाच ते आब्राहामान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्याचो धांत एक वांटो दिल्लो. मेल्खिसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण. दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदळ जालो वा तो केदळ अंतरलो हेय आमी नेणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो सासणाक याजक. तर तो कितलो वर्तो म्हूण चिंतून पळया. कुळपती आब्राहामान लेगून आपणे झुजांत आपणयलेल्या मोलादीक वस्तूंतलो धांत एक वांटो ताका दिलो. लेवीच्या कुळयेच्यांनी आपल्याच इस्रायल भावां लागचो धांत एक वांटो विसारण घेजय म्हणून नियमशास्त्रांत कायदो आसा. ते सक्कड आब्राहामाच्याच घराण्याचे. पूण मेल्खिसेदेकान तो आब्राहामाचे संततेचो न्हय जाल्यारय आब्राहामा थावन धांत एक वांटो घेतलो आनी देवाच्यो भसावण्यो घेतलेल्या ताका ताणें आशीर्वाद दिलो. आशीर्वाद दितलो आशीर्वाद घेतल्या प्रास व्हड. ह्या विशांत तर्क ना. याजकां विशीं उलोवचें जाल्यार धांत एक वांटो घेतले ते सक्कड विनाशी मनीस. पूण मेल्खिसेदेका विशीं उलोवचें जाल्यार धांत एक वांटो घेतलेलो पवित्र पुस्तकच सांगता तशें आनीकी जिवंत आसा. तितलेंच न्हय, धांत एक वांटो वसूल करतल्या लेवीनच आब्राहामा उदेशी धांत एक वांटो दिलो म्हणयेत. कित्याक मेल्खिसेदेक आब्राहामाक भेटलेल्या वेळार लेवी आपल्या बापाय आब्राहामाचे कुडींत आसुल्लो. लेवी तांच्या याजकपणाक लागून इस्रायल लोकांक नियमशास्त्र मेळिल्लें. जर लेवी तांच्या याजकपणा मुखांतर संपूर्णता मेळटा तर दुसरो एकलो आरोनाच्या वर्गाचो न्हय बगर मेल्खिसेदेकाच्या वर्गाचो याजक जावपाची आनी कितें गरज आसली. जर याजकपणच बदलला तर नियमशास्त्रूय बदलला म्हूण जालें. पूण जाचे विशांत ह्यो संगती आमी उलयतांव तो दुसरेच कुळयेचो. हे कुळयेच्या एकल्यान सयत येदोळपर्यान वेदीची सेवा करूंक ना. आमचो सोमी जुदाचे कुळयेन जल्मल्लो म्हूण समेस्त जाणात. याजकपणा विशांत उलयतना हे कुळये विशांत मोयजेन सांगलें बी कांयच ना. मेल्खिसेदेका सारको आनी एक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय बगार नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा तूं सासणाक याजक मेल्खिसेदेकाच्या वर्गाचो. तशें म्हणटच आदलो कायदो तो अस्कत आनी उपकाराक पडनातलो देखून काडून उडयलो. कित्याक नियमशास्त्रा वरवीं येदोळ संपूर्ण जाल्लें कांयच ना. पूण आतां आमकां नवो भरवसो उदेला. ताचे वरवीं आमी देवाक लागीं सरता. ह्या शिवाय हे सपूत नासतना घडिल्लें न्हय. परण्या करारांत याजकपण घेतिल्ल्यांनी तो हुद्दो सपूत नासतना स्विकार केलो. पूण जेजून आपलो याजकी हुद्दो घेतना तो सपुताकाल घेतलो. देवान म्हळें सर्वेस्परान सपूत घाल म्हणा आनी तो आपलें उतर केदींच पाटी काडचो ना. तूं ससनाक याजक. हाचे वरवीं जेजू एक उत्तम कराराचो जामीन जावंक पावला.
आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज असली, कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातले. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो सासणाक जियेता. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जियेता. असल्या एका श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज असली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी पातक्यांतावन वेगळो केल्लो आनी आकाशांप्रास उंच उबारिल्लो. आदल्या श्रेष्ठ याजकांबरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हे बलिदान ताणें एकच पावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर सासणाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. अध्याय 8. आमी आतां विवरून असलेलासो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर्तो श्रेष्ठ याजक आमकां आसा, तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्याक शिंयासणार बसला. मनशांनी न्हय, बगार सर्वेस्परान बांधलेल्या खऱ्या तंबांत वा पवित्र स्थानांत आपले मणयारपण चलयता तसलो याजक तो. हर एक श्रेष्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटय जायी. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार याजक जातोच ना, कित्याक कायद्या प्रमाणे काणिको भेटयतले याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गींच्या वस्तूंचे प्रतिरूप आनी सावळी. ती मोयजेन केल्ले बरीच. तंबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली, पर्वतार तुका दाखयल्ल्या नमन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम भासावण्यांचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्लें मणयारपणय अधिक श्रेष्ठ वर्गाचें. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसती ना. पूण पयल्या कराराचें उणेपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर, जेद्वा इस्रायेलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली, त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात. ह्या पसत हांवें तांचे थंय निर्लक्षा दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलों, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलों. हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना, कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव भक्षितलों आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें परणे आनी प्रायश्त जावन वेता तें क्रमेण नपैंच जाता. अध्याय 9. आतां पयल्या करारांतय देवस्तुतेची नियमां आनी मनशांनी बांदिल्लें पवित्र स्थान आसलें. एक तंबू बांदिल्लो. तांतूं भितर सरतना पयले मेळटा त्या वांट्याक पवित्र स्थान म्हणटात. हातूंत एक दिवटणी, एक मेज आनी समर्पित उंडे दवरिल्ले. दुसऱ्या पडद्या फाटल्यान आसलेल्या तंबाच्या वांट्याक भोव पवित्र स्थान म्हणटले. हातूंत भितर भांगाराची दुंभावेदी आनी भोंवतणी भांगारान सुरंगरायिल्ली सोल्ल्याची पेट आसली. ते सोल्ल्याचे पेटेंत मान्ना दवरिल्लें एक भांगाराचें हरवण, पालेल्ली आरोनाची बेतकटी आनी सोल्ल्याच्यो फातराफळयो आसल्यो.
पेटे वयर महिमेचे खेरूब आपल्या उसळिल्ल्या पाकाट्यांनी कृपासनाचेर सावळी करतले. ह्या संगती विशांत आता सविस्तार सांगूंक जायना. त्यो वस्तू हे परी मांडल्यो असता आपली धार्मिक रितींची सेवा चलोवंक म्हूण याजक तांबाच्या पयल्या भागांत भायर भितर वेतच आसले. पूण तांबाच्या पाटल्या वा दुसऱ्या भागांत श्रेष्ठ याजकान मात्र भितर वचयत आसले. तेय वर्साक एक पावटी आपणा खातीर आनी लोकांन नेणारपणान केल्ल्या सुखी खातीर भेटवणी करूंक रगत घेवन तो भितर सरतालो. अशें तंबसो पयलो वांटो आसता पर्यान भोव पवित्र स्थानांत प्रवेशूंची वाट उगडापी जावंक ना म्हूण पवित्र आत्मोस दाखोवन दिता. हे सगळे आतांच्या काळार एक दृष्टांत म्हणयेत. तशें म्हळ्यार कायदेसरी तवळ भेटयल्ल्या काणिकांक आनी बलिदानांक आराधकाचे अंतस्करण संपूर्ण करची सकत नातली. त्यो रिती कुडीच्या शुद्धीकरणाक मात्र लक्ती जाल्ल्यो. खाणा पियोण्या आनी थरावळ नाणा विशयांतल्यो नवी मांडावळ येता पर्यान चालू आसल्यो. पूण येदोळूस लाभिल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्हय, निजाकी तो हे सृष्टेचोच न्हय. आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरतासतना बकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळता ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर भश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांत थावन म्हणजे पातखांत थावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ परण्या करारा खाल आदारल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां भासायिल्लें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. जंय वील आसा थंय वील केल्लो मनीस मेला म्हणली रुजवाती आसूंक जाय. कित्याक वील केल्लो मनीस मेलो जाल्यार मात्र तो वील जारयेक हाडयेत. तो जिवंत आसा जाल्यार विलाक मोल ना. देखूनच पयलें केल्लो सल्लोय रक्तान थिरकन स्थापीत केल्लो. मैजेन नियमशास्त्राचो हर एक कायदो सगळ्या लोकांक परगट करतस पयलें पाडक्यांचे आनी बकड्यांचे रगत आनी तशेंच उदक तामशी लोंव आनी हिसोप घेतली आनी पवित्र ग्रंथाचेर आनी लोकांचेर रगत शिंपडायलें आनी म्हळें, तुमी पाळी जय म्हणून देवान फरमायलेल्या सोल्ल्याचें रगत हें. तेच परी सगळ्या तंबाचेर आनी आराधनाच्या रितींनी वापरतले त्या सर्व आयदनांचेर तें रगत ताणें शिंपडायलें. नियमशास्त्राकाल चड उणें सक्कडी रक्तानच नितळ जाता आनी रगत वारयल्ल्या शिवाय पातकांचें बगसाणें मेळना. अशें सर्गींच्या वस्तूंची प्रतिरुपां हे परी नितळ करची गरज आसली. पूण सर्गींच्योच वस्तू नितळ करूंक उत्तम बलिदानांची गरज. क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आता देवासमोर आमचे पसत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराच्या रचनेतावनूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडते. पूण आता ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पातक काडून उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशांक एकच पावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्यानंतर तांची झडती जाता, तशें क्रिस्ताकय समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो.
पूण तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्हय, बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. अध्याय 10. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची असलेल्या आशीर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरें रूप न्हय. देखून परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदांकाळ तिंच बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असलीं बलिदानां भेटोवचें येदोळूस बंद जातें आसलें. कारण देव स्तुती करतले सक्कड एकच पावटी नितळ जाते. आपणे पाताक आधारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरती. हाचे बदलाक असलीं बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडतात. कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशांत बरोवन आसलेले बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. हर एक याजक दिसपडते आपल्या मणयारपण चलयता आनी परत्यान तिंच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पायांची मणई कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें सासणाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. हाचे विशांत पवित्र आत्मो आमकां साक्ष दिता. पयलें तो सांगता, त्या दिसां उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजी नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव ती बरयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचें बगसणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उघडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पाचारतांव तो भरवसो थिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां भासावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आधारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशांत साधन चलया. आमचे मदें चालू आसलेली सांगता मेळची सवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजाकय आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय. कित्याक सोमियाचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांतय आमी जाय म्हूण पातक करीत वचूं जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना.
बदलाक कठीण जडतेची आणि देवाविरोध रावतल्यांक ग्रासितल्या उज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा. कोण एकल्यान मैजेचे नियमशास्त्र मोडलां जाल्यार ताका 2 वा 3 साक्षींचे रुजवातीचेर दया दाक्षिण नासतना मरणाची शिक्षा दितात. तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटायलेल्याक आपणाक पवित्र केल्ले सल्ल्याचे रगत कोयरा पास्ट म्हण काडलेल्याक आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अपमान केल्ल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना. हांव फारीकपण घेवपी देवें तें फारीक करतलो आनी परत्यान सर्वेस्पर आपले परजेची नीत करतलो अशें म्हणलेल्याक आमी जाणाव. जिवंत देवाच्या हातांत सांपण पडचें हा कितलें भिरांकूळ. तर आदल्या दिसांचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस. कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात. एक वाटेन समेस्ता हुजीर निंदा आनी दगधणी तुमी भोगली आनी एक वाटेन तसले कष्ट सोंसतल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात. बंदेंत आसलेल्यांच्या खंती दुकांत लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोषान सोडले. कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्त काय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचे धैर्य सांडिनाकात. कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जोडतल्यात. देवाची कुशी करून ताणे भासायल्लें जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोंसणिकायेची तुमकां आनिकय गरज आसा. कित्याक थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो. तो घळाय करचो ना. म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो पूण तो पाटीन सरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना. पूण तुमी पाटीन सरन नाच जातल्यां भितरली न्हय. बगार भावार्थ आसून आत्म्याचें तारण जोडून घेतल्या मदली. अध्याय 11. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. देवान आपल्या उतरां वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनासलेल्या थावन उपजलां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजतांव. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवली म्हूण देवानच साक्ष दिली. तो मरून गेला जाल्यारय ह्याच भावार्थाक लागून तो अजूनय उलयत आसा. भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिनासतना देवान उबारून वेलो. कोणेंच ताका पळोवंक ना. कित्याक देवान ताका उबारून वेलो. ताका उबारून वरचे आदीं एनोक देवाक मानवल्लो म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. तरी पूण भावार्था विणे कोणाच्यानय देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातये जय. भावार्थाक लागूनच ते आपणाक कळीत नातल्या पूण फुडें घडूंक आसलेल्या संगती विशांत देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोये देवाक सतमानलो आनी ताच्या उतराक पाळो दिवन आपले घराणे बचाव करूंक एक तारू बांदूंक लागलो. हाचे वरवीं संवसाराचेर ताणें ख्यास्तीचें फैसल वाचलें आनी भावार्था वरवीं मेळटा तें नितीवंतपणाचें देणें ताका फावो जालें. भावार्था वरवीं तें अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नातलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं भासायल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो. देवाची तीच बसावणी घेतले इजाक आनी जाकोबूय अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियेवंक अब्राहाम राखून आसलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक भासावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून
मोरोंक लागीं पावल्या एक मनशातावन मळबावयल्या नेकेत्रांबरी आनी दर्या वेळेचे रेवेंबरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. भावार्थान तस ही सगळी मनशां मरण पावली. देवान बसयल्लें तें तांकां लाभूंक ना जाल्यारी तें सगळें पयस थावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतली आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयली त्या गांवा विशांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय पाटी वचूंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळतो. पूण ती सक्कड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतली मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परीक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. भासावण्यो ताका लाभुल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. भावार्था वरवीं इजाकान जाकोबाचेर आनी एसावाचेर तांच्या फुडाराक देवाचो आशीर्वाद मागलो. भावार्था वरवींच जाकोबानी तो मरणाचे तणीर पावलेल्या वेळार जुजेच्या हर एक पुताक आशीर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताचे मुठी वयर बागवून देवाक आराधन केलें. भावार्था वरवींच जुजे आपल्या मरणाची घडी लागीं पावलेल्या वेळार इस्रायेलगरांच्या निर्गमा विशांत उलयल्लो आनी आपल्या निकेपा विशांत ताणें कितें करी जाय म्हणून ताणें सांगलें. भावार्थाक लागूनच मोइजेच्या आवय बापायन तो जल्मतच 3 म्हयने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो. तो भुरगो सोबीत सुंदर तांकां दिसलो आनी रायाच्या फर्माना विरोध चलूंक ती कांय भियेली नात. भावार्थाक लागून मोइजेन जाणतो जातच आपूण फाराव्याच्या दुवेचो पूत म्हूण वळखूंक इन्कार केलें. खोट्या करण्यांनी मेळटा तें क्षणीक सूख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगता कश्ट धगद भोगूंक तो तयार जालो. इजिप्ताचे धन संपत्ते प्रास देवान माखल्ल्याक मेळटात ते कश्ट कितल्याकी वर्ती ग्रेस्त गाय म्हूण ताणें लेखलें आनी फुडल्या इनामाचेर ताणें आपली दिश्ट लायली. भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो. रायाच्या क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना. पूण अदृश्य देवाक पळयल्ले बरी आपल्या निर्धारांत तो थीर रावलो. भावार्थाक लागूनच मोइजेन पास्काची परवण चलयल्ली आनी शेळयेचें रगत दारवट्यांचेर शिंपडायिल्लें. अशें विनाशकारी दूत इस्रायेलगरांच्या मालगड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो. भावार्थानच इस्रायल लोक तांबड्या दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान गेल्ले बरी उतरोन गेलो. पूण इजिप्तगरांनी तशें करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार ते सर्व उदकांत बुडोवन नास जाले. इस्रायेलगरांच्या भावार्था वरवीं जेरिकोचे पागोर 7 दीस भर शहराक भोंवडे काडतच पोसलोन पडले. भावार्थाक लागून कलवंत राहाब हेर जातींच्या लोकांसोवें नास जावंक ना, कित्याक तिणें भेदींक इश्टागतीचो स्वागत आनी आसरो दिल्लो. आनीकी हांवें उलोवची गरज आसा गाय. गिदेयोन, बाराक, सामसांव, जेफ्था, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रवाद्यां विशांत सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना. तांणी सक्तांनी भावार्था वरवीं राज्यां जिखून घेतलीं, नीत चलयली, देवाच्यो बसवण्यो जोडून घेतल्यो, शिवांची तोंडां बांदलीं, पेटोवन विस्तारलेलो उजो पालवयलो, तालवारांची धार सुकयली. अस्कत आशिल्ले ते सक्तीवन जाले. झुजांत पराक्रम दाखयलें आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडाव केल्यो. बायलांक घोव जिवंत जावन पाटी मेळ्ळे. हेर थोड्यांनी उत्तम जिवंतपण लाभतले म्हणल्या भरवशान सुटका इन्कार केली आनी कश्ट दगद सोसूंक ते तयार जाले.
हेरांनी खेबडायो सोसल्यो, जेरबंदांचे मार केले आणि खोड्या सांकळींनी पडून बंदखण बगली. थोड्यांक फातरायले, खरवंतान चिरले आणि तालवारीन कातरले. बकऱ्यांची आणि बकड्यांची चामडी पांघरून ते देशांतर भोवले. ते लाचार जाले, अडचले आणि दगदणेक बली जाले. तसल्यांक हो संसारच नाफावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, धोलींनी आणि धरणी पंदल्या माट्यांनी जियेवन तांणी दीस काढले. आणि समेस्तांनी आपल्या भावार्थावरवी देवातावन केदी वरती शिफारस जोडली ना, तरी देवान भसायिल्लें तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक देवान आनी एक चड बरी मांडावळ जारयेक हाडूंक चिंतल्लें. हे मांडावळेंत आमकांय एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणे तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें. अध्याय 12. तर आमचेच विशांत कितें म्हणचें? एक कुपान वेडो घाल्ले बरी. भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो गेला आसता आमचे वयले पातकांचें वजन आमी काडन उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकां थावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट थिरासणेन धावया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीन आसतना कुर्साचे मरण मोरूंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशान तावन कितें सक्कड ताका सोसूंक पडलें हे विशांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वळता पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका भेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यांबरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खाय नासतना समवाटेक आयिल्लो पूत कोण? सक्तांक बापाय थावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे खाशा पूत न्हय, बगर हडबे. आमकां शिक्षा लावन समवाटेक हाडटल्या आमच्या संवसारी बापायक जर आमी मानान लेखताव तर आमच्या आत्मीक बापाक कितलें चड खाल जावन ताचे थावन आमी जिवीत जोडी नये. आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. पूण देव आपल्या पवित्रपणान आमकां भागीदार करी जाय म्हूण आमच्याच हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वाटेक हाडता. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पसत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कांपतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी चमकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकर पांय आड पडना जावं, बगर ते साफ गूण जावं. सक्ता लागीं समाधानान जियेवंक आनी भाग्यवन जावंक सोदा. तवळ मात्र सोमयाक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुकाना जायशें चत्राय करा. तुमचे मदें विकाचे पाळ पाले नाशें आनी ताच्या विकाचो वसो सगळे सभेंत विस्तार नाशें जागृत रावा. तुमचे मदें कोणी येसावा बरी खोटे चालीचो वा देवाची भिरांत नातलेलो आसना जावं. येसावान एक जेवणाक लागून आपले मालगडपणाचे हक्क विकून सोडले. उपरांत तो आपल्या बापायचो आशीर्वाद जोडूंक गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून पाटी दडलो तें तुमी जाणात.
तो जोडूंक दुखां गळोवन ताणें प्रयत्न केलें जाल्यारय ताका उपकारलें ना, कित्याक मन बदलूंक ताका कसलोच संद्राप मेळ्ळो ना. तुम्ही इस्रायल घरांबरी कुडीच्या विसव्यांनी पारकू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी थरथरवपी उतरांचें गरजणें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. कित्याक एक मनजात लेगून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारी जय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मैजेन म्हळें, हांव भियान थरथरतां. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाज्याक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यांत. सर्व मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समखार तुम्ही उबी जाल्यांत. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्यात. 17 तुमचे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुम्ही इन्कार करूंक नजो. जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायल घरांक ताची शिक्षा चुकोवंक ना, तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. तवळ ताच्या ताळ्याच्या आवाजाक भुंय हाल्ली, पूण आतां ताणें अशी भास दिल्या, अनेक पावटी भुंय मात्र न्हय, अंतराळ सयत हांव हालयतलों. अनेक पावटी म्हणल्यार उतरांचो अर्थ असो, हालतल्यो वस्तू म्हळ्यार ही सृष्टी काडून उडयतले आनी हालोवंक जायनात त्यो वस्तू स्थिर उरतल्यो. तर हालोवंक जायनातलें राज्य आमकां मेळ्ळां देखून देवाक आमी ऋणी जावया. देव भिरांतीन आनी मानान ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करुया, कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो. अध्याय 13 भावां भयणी बरी एकामेकाचो मोग कसो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात, कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासतां देवदूतांकच सत्कार केला. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुम्ही बंदेंत आसात म्हूण लेखा. दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं, कित्याक पोसडेपण आनी प्रद्वार आधरतेल्यांची देव जडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुम्ही धादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस परस म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भियेवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू ख्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदां तोच. विविध आनी विचित्र शिकवण्याक भुलोवन आड वाटेक घुवा नाकात. आमचे अंतस्करण आमी कुरपेन थिरावचें बरें, विधी नियमा प्रमाणे भेटयल्ल्या खाणांनी थिरावचें न्हय, कित्याक तशें करून सेवल्ल्यांक ती कांयच उपकारूंक नात. आमकां आसा एक वेदी, पवित्र तंबांत सेवा करतल्यांक हे वेदीर भेटयल्लें खावंक हक्क ना. पातकांचें बलिदान भेटोवंक श्रेष्ठ याजक मनजातींचें रगत पवित्र स्थाना भितर व्हरता जाल्यार तांच्यो कुडी शहरा भायर व्हरून लासतात. देखून जेजूय आपल्या रक्तान परजेक पवित्र करचे खातीर
शहराच्या दारवाट्या भायर मेलो. आम्ही तर तसो अपमान वावून शहरा भायर ताचे सरशी वचुया, कित्याक हांगा आमकां शाश्वीत शहर ना. बगार येवचे आसा त्या शहराच्या वाटेर आमी आसाव. तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटांची उपकार स्तुती. हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात. असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. तुमच्या वडिलांक खाल जाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्यांचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशांत ती केदाळाय जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांणी संतोषान पाळी सारकें तुमी चला. तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें. आमचे पसत खळा नासतना मागा. सर्व संगतींनी आनी परिस्थितींनी कितें बरें तें मात्र करची आमची आशा देखून आमचे अंतस्करण नितळ आसा म्हणली खात्री आमकां आसा. देव म्हाका तुमचे मदें बेगीनच येवंक फावो करूं म्हणून तुमी प्रत्येक तरान मागा. ही म्हजी विनंती. सासणीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक आमच्या सोमिया जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर्व थरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं. ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मारिफात तुमचे सोवें तो आसा करूं. त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावां भयणीनो, हांव तुमकां दितां ती सत्रायाची शिकवण सोसणीकायेन घेया. देखून हें पत्र हांवें मोटवें करनच बरयलां. आमच्या भावा तिमोथीक सुटका दिल्या म्हणली संगत तुमकां कळीत आसूं. तो हांगा वेळार पावत जाल्यार हांव तुमकां पळोवंक येताना ताकाय म्हजे सांगता हाडटलों. सकट तुमच्या फुडाऱ्यांक आनी देवाचे परजेक म्हजे नामान पावया. आमचे इटलीचे भाव तुमकां नामान करतात. देवाची कृपा तुमचे समेस्तां सवें आसूं.